दिवाडे जी पळय एक मानस आहा तो मानशेकार आत्तां म्हटला पळय इतली वर्सां तो मानस चलयता. स्पीकर सर थंय झोपडी बांदपाचें परमिशन आसता, झोपडी घालप चुडटांची आनी वर्स जालें की आपले ते साटली पोटली घेवन वचप. ह्या एका अशा मनशान थंयसर पक्का घर केला आनी तितून लायट दिले ताका, कोणी परमिशन दिले खबर ना, उदक दिला ताका, मागीर ताका एसी बसयल्या तेणी आनी व्हडलो आपलो बंगलो कसो केला. हेका परमिशन आसा सर स्पीकर सर? हे म्हाका मातशें मंत्र्यान मातशें दाखोवन दिवचें. सर कन्स्ट्रक्शन केलें म्हूण आख्खे हावजात कळ्ळें, आख्खे गोंयक कळ्ळें. एक्शन जावपाकूच जाय स्पीकर सर. वाय बिकॉज नेक्स्ट फेलो वील बिल्ड इट. चडशी ज्यो मानश्यो आसा त्यो खंय ना खंय ब्रिजीस पडलेले आसा, ब्रिज जाल्ले आसा. आनी जशें मिनिस्टरान सांगलें की जे मानशेचे ब्रिजीस जाल्यार ताका एमेंडमेंट्स करपाक जाय. आयज सद्याक एमेंडमेंट्स कांय केल्ल्यो ना. सो मिनिस्टरा कडेन एक डिमांड करता, जो अपील करता की तुमी एक एमेंडमेंट करचे. जे शेतां आसा न्हू ती एखाद्या ह्या टेनंट एसोसिएशनाच्या रॉंग इन्स्ट्रक्शना बद्दल जे शेतकार गंभीर परिणाम भोगता. As far as I have said, that Mamlara has got a limited role to play. Okay, it is more of a supervisory role. That's the reason we are trying to get basically more teeth as far as the Mamlara is concerned.